गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी बुधवारा गोरवांचो पाडवो व्हडा उमेदीन मनयलो। गोरवांचो पाडवो हो दिवाळेच्या तिसऱ्या दिसा येता, जातून गांवांतले लोक आपापल्या गोरवांची पुजा करून नैवेद्य दाखयतात। तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांनी लोक आपापल्या आंगणात शेणापासून घराचो नकासो तयार करतात। तातूंत वेगवेगळ्यो कुडी आनी गोठोय आसता। काट्ट्यांक वीर तोपून गोरवां करून गोठ्यांत दवरतात, फुलांनी त्या गोठ्यांक सजयतात। तणाचो राखणो करून गोठ्यांत बसयतात आनी बावलेक साडी न्हेसोवन रांदचे कुडींत रांदता ती दाखयता। अशी ही आगळी वेगळी परंपरा गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी आमकां पळोवपाक मेळटा।